गोंयांत आमी हालीं पळयता की चोरयांची घटना खूब घडत आसा आनी आयज आमी सद्या आहा ते म्हणल्यार सिरिगांव हे सांत आंद्रे मतदारसंघाचो सिरिगांव हो गांव आनी ह्या गांवांत पळयत जाल्यार चडशे लोक फॉरेनाक आसता आनी चडशे घरां हांगासर भरूच आसता। एक तारखेक एक आक्षी प्रश्न कंप्लेन आयल्ली की सिरिगांव गांवांत हांगासर एक घर फोडलें आनी चोरी जाली म्हणून। ताच्या उपरांत 1 जुलयाक आक्षी पुलीस स्टेशनाचे पुलीस ऑफिसरान येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां कळ्ळें की भितर मेन डोर फोडलेले आसले। ताच्या उपरांत बाथरुमांतले वॉशर चोरी जाल्ले आसा, भितरली कबड आसा ती ओपन केलेली, अशे तरेन आनी जे सगळे डॅमेज जाला ते पळयत जाल्यार तेंच्यांनी हे केला ते 2 लाखाचे लॉस जाला अशें दिसता। आनी आमी हांगासर लोकां कडेन विचारपूस केली, ते म्हणटा की हांगासर चडशे लोक फॉरेनाक कामाक आसता आनी चडशे बंगले हांगासरले बंगल्यान कोणूच रावना, ताका लागून खुबश्यो चोरी जाता। बट ते जेन्ना फॉरेनच्यान लोक येता हांगा घरा आपल्या तेन्ना ते तेंचे दिश्टी पडटा अशें लोकांनी आमकां सांगलें आसा। सो हातून कितले सत्य आहा तें आमकां खबर ना, बट अशें लोक उलयता। सो ह्या सिरगांव गांवांत चडशे लोक फॉरेनाक आसल्या कारणान हांगासर सगळे बंगले बंद आसता आनी हेचोच फायदो घेवन चोऱ्यो जाता असो प्रश्न निर्माण जाता। स्टुडंटा खातीर सिरगांवच्यान रुपेश रावत।